न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार सगळ्यांक प्रजासत्ताक दिनाचे हुनहुनीत परबी भेटून हांव वर्षा आश्वेकर गोमंतक टीव्हीच्या या खाशेल्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आमच्या ह्या ऑफिसान तुमकां सगळी कडेन पळोवपाक दिसतात आसले। आयज रिपब्लीक डे आनी हे वातावरणात आमी सगळीं जाणां आसात आनी सदां प्रमाणे आमी हे जे बुलेटिन आसा ते तुमच्या खातीर घेवन येता आनी ह्या बुलेटिनान आमी सगळ्या गोंयभरांतले सगळ्यो खबरां तुमच्या मुखार घेवन येता। जाल्यार आयज आमच्या सब एडिटरा कडेन कसल्यो खबऱ्यो आसा, खंयची महत्वाची न्यूज आसा ती पळोवया। चला तर सगळ्यात पयलीं आमी वचूया आमचो न्यूज अँकर गौरीश परब आमोणकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया की आयज ताचे कडेन खंयची महत्वाची न्यूज आसा। गौरीश, आयज तुजे कडेन खंयची महत्वाची न्यूज आसा? समेस्त गोंयकारांक प्रजासत्ताक दिसाच्यो उर्बे भरीत परब्यो। आयज प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान प्रत्येक आमदारान आपापल्या मतदारसंघात झेंडावंदन केलें। त्याच बरोबर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात तालिगांवात राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हाणें झेंडावंदन केलें। त्याच बरोबर 2047 मेरेन अमृत कालाच्या मजतीन भारताक आमी विकसीत भारत करुया असो उलो राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हाणें मारलो। त्याच बरोबर मुख्यमंत्री पुरस्कार जे आसा ते उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या अधिकाऱ्यांक ह्या निमतान तेणी भेटयले। अशी ही आयची बातमी आसा जी प्रजासत्ताक दिसाची उर्बे भरीत परबी राज्यपालान दिली आनी वेगवेगळ्या मतदारसंघातल्या आमदारांनी परबी भेटयल्ल्यो आसा, ती एक बातमी आसा। तेज्या उपरांत बातमी दुसरी जी आसा ती म्हटल्यार आमचे गोंयचे ते दायज थळां जी आसा, खासा करून मडगांवची जी दायज इमारती आसा, म्हटल्यार फॉर एग्जाम्पल आतां 118 वर्सां पोरणी मडगांव नगरपालिकेची इमारत, त्याच बरोबर कॉम्युनिदादाची इमारत, मागीर मडगांव शारी भलायकी केंद्र जें आसा जे ऑगस्टांत तेजो एक कुडको आसा जो ऑगस्ट म्हयन्यांत पावसाळ्यांत कोसळिल्लो, तो आजून पर्यंत तेंच्यांनी तेजें बांदकाम केल्लेलें ना। ताडपत्री धापून आजून आसा तसोच तो जो पार्ट कोसळिल्लो त्या टायमार तो तसोच आसा। सो सरकार जो आसा तो आमची दायज थळां खंय तरी वाचयतलो आनी फुडारात साबूत दवरतलो अशी घोशणा दिता, पूण खंय तरी सरकार हे नश्ट करपाचो यत्न करता असो आरोप जो आसा तो सावयो कुतिनो जो शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक आसा तसोच आदलो नगराध्यक्ष मडगांवचो ताणें आरोप केलेलो आसा। सरकार जो आसा तो निविदा काडिनासतना राष्ट्रीय खेळ जे जाले आमचे नॅशनल गेम्स ताच्या खातीर 10 कोटी रुपया खर्च केले निविदा टेंडर काडिनासतना, जाल्यार ही दायज थळां जी आसा ती वाचोवपा खातीर तो कित्याक यत्न करिना असो प्रश्न सावयो कुतिनोन केला। त्याच बरोबर आमची जी दायज थळां आसा किंवा आमचें जें गोंय आहा तें जगभरात पर्यटन थळ म्हणून फामाद आसा। देश विदेशांतले लोक जे आसा ते आमच्या गोंयांत येता आमची संस्कृती पळोवपाक, आमचे दायज पळोवपाक, आमची वास्तुकला पळोवपाक। त्या खातीर आमची ही दायज इमारती आसा ती खंय तरी रिनोवेशन न्हू तर रिस्टोर करपाची गरज आसा अशें इतिहास तज्ञ जे आसात योगेश नागवेकरान आपलें मत उक्तायल्लें आसा, अशी बातमी आसा। जाल्यार आमकां 2 महत्वाच्यो बातम्यो ज्यो आसा त्यो गौरीश आमोणकरान आमकां सांगलेल्यो आसा। ताचे उपरांत आमी वचूया आमचे सब एडिटर उषा झरावकर। उषा कडेन आयज पळोवया खंयची महत्वाची न्यूज आसा ती। उषा, आयज खंयची महत्वाची न्यूज आसा? आयची महत्वाची बातमी म्हणल्यार कोण सांगूंक शकता की शेती वेवसाय करून एक शेतकार फुडें सरूंक शकना म्हण। गोंय हें कृशी प्रधान राज्य जावन आसा आनी गोंयच्या शेतकाऱ्यान आयज हें खरेंच घडोवन दाखयल्लें आसा। सावयवेरेचो संजय पाटील हाका पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला। सैमीक शेती वेवसायांतल्यान ताका हो पुरस्कार मेळिल्लो आसा। तेणें आपल्या कुळागरांत वेवसाया खातीर भुंयेरां मारून उदकाची सोय केल्ली आसा आनी ताच्या ह्या संघर्शाक आयज कश्टाचें फळ मेळिल्लें आमकां पळोवपाक मेळिल्लें आसा।
एक शेतकार खंय तरी शेती वेवसाय करता पूण कांय कारणां खातीर फाटीं सरता, पूण तेणी आपलो जो संघर्श आसा तो खंय तरी मुखार व्हरून आपल्या ज्या वेवसायाक तेणी बऱ्यांतली बरी कामगिरी केल्ली आसा. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार हे आयच्या जे युवा पिळगेक आसा तो एक उर्बा दिवपाची संदेश जावन आसा. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार आरजी पक्षाक राज्य पक्ष म्हूण मान्यताय मेळिल्ली आसा आनी 24 जानेवारी ह्या दिसाक तांकां ते मान्यताय मेळिल्ली. आनी आयज तांच्यांनी पत्रकार परिशद घेवन सगळ्या मेरेन पावयलेली आसा. आनी जे आरजीचे सपोर्टर आसा तांकां खोशयेची गजाल आसा अशें आरजी पक्षाचो मुखेली मनोज परबान सांगलेले आसा. ह्यो ज्यो बातम्यो आसा तुमी विस्तारान मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो. उशान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यात. ते म्हटल्यार एक शेतकाराची आनी दुसरी म्हटल्यार आरजी पक्ष आसा ताका आतां पद मेळिल्लें आसा जाल्यार तांच्यांनी आयज आपलो जो उत्सव आसा तो प्रजासत्ताक दिनाच्या दिसा आयज तांच्यांनी सगळ्या लोकां मुखार हाडलो. कारण म्हळ्यार तांकां 24 जानेवारीक हे जे पद आसा ते मेळ्ळें म्हणून पयलींच खबर आशिल्ली. पूण आयज तांच्यांनी तांचो उत्सव आसा तेंचे जे सपोर्टर्स आसा तांचे वांगडा तांच्यांनी सेलेब्रेट केलो. ताचे उपरांत आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना हंजुनकर ताचे कडल्यान जाणून घेवया की आयज संजना कडेन कसली म्हत्वाची न्यूज आसा. जशें उशान सांगिल्ल्या प्रमाण संजय पाटील हांकां पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. तशेंच गोंयचे पयले मुस्लीम दोतोर झहीर काझी हांकांय पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. ते मूळ म्हणजे महाराष्ट्राचे पद्मश्री पुरस्कार म्हटल्यार मूळ गोंयकार आशिल्ले. तशेंच गोंयच्या मुस्लीम समाजांतले ते पयले दोतोर आनी इस्लाम संस्थेचे अंजुमन इस्लाम संस्थेचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. हो गोंयकारां खातीर प्रावड मुमेंट आसा. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे बाणास्तारी पुलाच्या डेक तपासणे खातीर आयतारा म्हणजे 28 जानेवारीक सकाळी 6:30 ते 8:30 वरां मेरेन पूल सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. आनी तिसरी बातमी म्हणजे वेळी असोळणे चिंचणी वाठारांत वाग आनी बिबटे भोंवता म्हणून तळाव्या मदीं भंय पातळ्ळा. तांच्यांनी राना खात्या कडेन हाचो संपर्क लेगीत केल्लो आसा म्हणून तुमी सादूर रावचे. आनी तशेंच आतांच एक बातमी येयला ती म्हणजे पर्वरे के इमारती कुशीकच्या बांदकामाचे 1 लाखाचे लोखंड चोरून 3 बायलां वतालीं तांकां पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. संजनान आमकां 4 बातम्यो तश्योच म्हत्वाच्यो सांगलेल्यो आसा. जाल्यार आमी फक्त तुमकां पॉलिटिकलूच न्हय तर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो सुद्दां बातम्यो आमी तुमच्या मुखार पावयता. जाल्यार अश्योच आनिकूय बातम्यो आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली जाल्यार आमी ताचे फुडें वचुया. आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या हाचे कडेन ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया की ऐश्वर्या कडेन आयज खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा. आयची जी बातमी आसा जी कामधेनू येवजणेंतल्यान जे गायो घेतात त्यो गायो घेता पूण तेंची सुसां करिना. ताका लागून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज वाळपय गोवर्धन भेट घेतली. भेट घेतल्या उपरांत ताणें सांगलें की जे कोण गायांची सुसां करनात तेंची जेंच्यांनी कोणें घेतिल्ली आहा पळय गायो तेंची कामधेनू येवजण आहा पळय ती बंद करतलो. कित्याक हेकाच लागून ज्यो पयलीं गायो घेता आनी मागीर तेंची सुसां करिना आनी हेकाच लागून एक्सिडंटूय वाडटा. हेजर कोणाचें लक्ष ना म्हणटा की ताका लागून जेंचे कोणें कामधेनू येवजण घेता जाल्यार तेंच्यांनी ती सुसां करप. ही जी तुमकां बातमी आहा ती 7 PM लायब्ररीन पळोवपाक मेळटली. आमच्यो ह्यो सविस्तर बातम्यो ज्यो आसा ते तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. ताचे उपरांत आमी वचुया उत्तेजा कडल्यान जाणून घेवया की आयज उत्तेजा कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा. आयज सकाळी सुमार 7:15 वरांचेर हांगा अंजुना लिटल एंजल स्कूल आसा थंयसर एक्सिडंट जालो आनी एक जी कार आसली ती गुजरातची आसली आनी कारी वयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार पयलीं सायडीक आशिल्ल्या कुशीक जे स्कुलाचो कंपाउंड आसलें त्या कंपाउंडाक पयलीं धपको दिलो आनी मागीर उमतले. सुदैवान ह्या अपघातान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना की आयज सुटी आसली सो सगळ्या भुरग्यांक देखून कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. पण लोकांनी हे तिडक उक्तायलें की जे देशी पर्यटक येतात ते रॅशलेस ड्रायव्हिंग करतात की फास्ट वेगान खूब ओवर स्पिडीन गाडी चलयतात आनी ताका लागून खंय तरी हे अपघात जातात म्हणून लोकांनी थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायला. आनी तशेंच जे रातच्या वेळार जे गाडयो चलयतात ते सोरो पिवन ड्रिंक एंड ड्रायव्हन गाडयो चलयतात सोरो पिवन गाडयो चलयतात म्हणून लोकांनी कितें जालां आल्कोमिटरा वरवीं तांची तपासणी करची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. ही तुमकां पुराय बातमी 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली.
ओके उत्तेजनूय आमकां तशीच म्हत्वाची बातमी दिलेली आसा जाल्यार टुरिस्टांनी सुद्दां गोंयान येयल्या उपरांत कश्यो गाडयो चलोवप ना कारण म्हटल्यार प्रत्येक जाग्याचेर म्हणजे सुशेगादानूच गाडयो चलोवप हांगासर भोंवपाक आयल्या उपरांत कशे गाडये चलोवन एक्सिडंट जातात जाल्यार ताची जतनाय घेवची आनी अश्योच बातम्यो आमी तुमकां फुडें सुद्दां दाखयतली जाल्यार अशेच अपडेट न्यूजा खातीर अशेच ब्रेकिंग्स आमच्यो तुमच्या मेरेन पावतात आसतल्यो जाल्यार आमचे जे सगळे प्लॅटफॉर्म आसात फेसबूक यूट्यूब वॉट्सॅप ग्रूप आसतलो ताका सगळ्यांक तुमी एक विजीट दिवची ताचे उपरांत आमचे सगळे जे अपडेट्स आसतले ते तुमच्या मुखार पावतलेच आमी प्रत्येक मिनटाक तुमकां आमी अपडेट करीत आसतात जाल्यार अश्योच अपडेट पळोवपा खातीर तुमकां पळोवपाक गोमंतक टीव्ही पळयत रावात. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.